दाबोळे विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलाची दशा झाल्या। कपच्या निखळटात फॉल सिलिंगाचो एक भाग परत कोसळ्ळो। 2 वर्सांत तिसरी खेप टर्मिनलांतली सीसीटीव्ही यंत्रणा बंद पडली। विमानतळ डायरेक्टर म्हणटा फॉल सिलिंग पडूंक ना, फक्त लिकेज आसा म्हूण फ्लायट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आणि पब्लिक अनाउन्समेंट सिस्टम बंद दवरल्या। ब्रिक्स देशांचे VVIP ऑक्टोबरांत ह्या टर्मिनलार गोंयांत देंवपाचे। पानी आ रहा था, प्रिकॉशनरी इक्विपमेंट बंद किया। फॉल सीलिंग कोई टूटा नहीं। किसने बताया आपको फॉल सीलिंग टूटा है? मतलब कुछ यहाँ पे तो फायर टेंडर आ गया, आग लग गया, ऐसा वाला न्यूज़पेपर आ रहा था। देयर वाज नथिंग लाइक दैट। ड्यू टू हैवी रेन देयर वाज सम लीकेज ऑन द कॉर्नर। इक्विपमेंट रूम में उसको इक्विपमेंट मतलब प्रिकॉशनरी बंद कर, प्रिवेंटिव मेजर इक्विपमेंट बंद कर। FIDS सीसीटीवी कैमरा चल रहा था। ये सर कैमरा चल रहा था। PS सिस्टम और FIDS लाइट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होता है, बंद किया था। उसको 1 घंटे में रेस्टोर कर दिया। प्रिकॉशनरी हमने बंद किया। फॉल सीलिंग को कुछ वो भी एक सिंपल रूम में वो पानी गिरा, पानी कॉर्नर से गिरा, जैसे होता है ना ऊपर कॉर्नर में होता है, वहाँ पे कोई हो सकता है पाइप में कुछ क्रैक आया हो, वहाँ से पानी आ रहा था नीचे, इसलिए हमने इक्विपमेंट बंद कर दिया। वो मॉइस्चर से इक्विपमेंट खराब होने का चांस है। गोंयांत 1 जूनासावन आतां मेरेन 21 इंच पावस पडला। सरासरी परस फक्त 4% पावस कमी। फाटल्या 24 वरांत काणकोणा आनी मुरगांव 4-4 इंच पावस पडला। फुडले 5 दीस उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा म्हूण पणजेच्या वेधशाळेचो अदमास। पावसान पणजे परत बुडली। पणजेचो महापौर म्हणटा आदल्या पायपाक लागून उदक तुंबता। चूक PWDची। Yesterday it rained, today it rained. When it rained for 1 hour heavily, then it got flooded. Morning got flooded? No. If there is high tide, where the water will go? No, but what arrangement has been done? All arrangement has been done by CCP. All drains are open, all are clean. But please, see, that is different case. See, if there is high tide, water will not go. All these pipes are across the drains. Tell me, how will it go fast? This is the PWD and the JNRM of 73 crores project. They, to get the money fast, they put it on the top of the drain, across the drain. Okay, in the interest of the city, will you tell PWD to act on all this? I'm going to write to the thing. And if they don't throw the cups and bottles down, because I'm going to the can, 32 cans, stormwater main drains. When it comes fast, it goes there and blocks this thing. Southwest monsoon has advanced over Goa on 19th June, and from June 1st till date, the Goa state as a whole received 5 centimeters of rain, 54 centimeter of rainfall against a normal of 56 centimeter. That is -4% of the normal. Actual rainfall is -4% less than the 4% less than the normal rainfall. For the last 24 hours, that is, Kankona station received the highest rainfall, that is 11 centimeter. After that, Marmagova 10 centimeter. Dabolim and Madgaon received 7 centimeter each. Sanghali, Kuppe received 6 centimeter. Panaji, Sangay and Sangay received 4 centimeter. Mapsa received 3 centimeter. Valpoi 2 centimeter. Ila and Perne received 1 centimeter each. For the next 5 days, Goa state as a whole will receive rainfall at most places, and heavy rainfall also will be there for the next 5 days. पेडण्या पालया पंचायतीचे गटार नितळ करपाचेर लक्ष ना। गटार भरून उदक रस्त्यार पावले तरी पंचायत कांयच करपाक सोदिना। गांवच्या तरणाट्यांनी निमणे गटारां साफ केली। पंचायत गेल्या वर्सा आम्ही तांकां सांगलें की पावसा पयलीं सगळे रिपेर करून दिवपाचे, आमकां क्लीन करपाक जाय, गटार बी सगळे क्लीन जाय म्हणून सांगलें। आतां तेंच्यांनी गटार क्लीन करून दिवचो ना आनी इल्ल्या फावटीन सांगतात आनी पाणी घातल्या भायर घातल्या जाल्यार तुका ते कोण यूज करिना तेका। फाडयो मोडल्या, ह्यो फाडयो आतां हेंच्यांनी घातल्या तेच्या वयर कामार घातल्या। आतां फाडयो घातल्या जाल्यार रिटर्न रोड सोडपाचो पडटलो। रिटर्न फाडयो घालता म्हणून सगळी नुकसानीच जाता।
त्यापेक्षा गटार तरी आमच्या सारखं ओपन तरी मिळून गटार क्लीन करून देऊ. आता पालिया ग्रामपंचायतीचं ठीक एक गटार असताना यांच्याकडे हे काम जायना. 5 वर्ष आता हे सरपंच अमको सरपंच पाला, दुसरं सरपंच, तिसरं सरपंच, असे 4-5 सरपंच चेंज झाला. पूण जर सरपंचा जर पंचायती फुडल्यो जर हे दिसना जाल्यार तो आपल्या गावातले कितें करतलो. आता त्यांचा गटाराचा जो फ्लो हा त्यांच्या बायच्या देगेच्यान वयता. सो तो गटार क्लीन करून त्या कालान उदीक तेंचे तुंबले आणि त्यांच्या बायचेर तो गटाराचो फ्लेवर येयला उदकाचेर. सो तेंच्यान ते टेस्टिंग बीन करून हाडले. आता ते तांकां उदक ते बायचे यूज करूंक मेळना. मंगळारा पावसाच्या नेटार एक झाड पडले. एकल्याक मातसो मार लागलो पूण बरो सुटलो. ताका जीएमसीत व्हेलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बाळू, चेतन आणि अकबर मुल्लाक आनीक एक धपको. हायकोर्टान तिगांकूय अंतरीम जामीन दिवंक न्हयकार दिलो. पुलीस रिमांडा आड घाल्लो अर्ज सुद्धा कोर्टान भायर मारलो म्हूण तिगांनी अर्ज फाटीं घेतले. जीसीए बीसीसीआय फ्रॉड केशीत बाळू, चेतन आणि अकबर मुल्लान हायकोर्टात अंतरीम जामिनाक अर्ज घाल्लो. पणजे कोर्टात तांचे जामीन अर्जाचेर अजून निकाल लागिल्लो ना. जीसीए स्कॅमान तिगूय आरोपी बाळू, चेतन आणि मुल्ला सध्या पुलीस कस्टडीनूच. सोमारा तांकां कोर्टान कस्टडी वाडयल्ली. तांचे जामीन अर्जाचेर सुनावणी बुधवारा जाता. तो मेरेन अंतरीम जामिना खातीर तिगांयनी हायकोर्टान अपील केल्ली. तिगांयनी 4 दिसाच्या पुलीस रिमांडा आड हायकोर्टान अर्ज घाल्ले. दोन्ही अर्ज कोर्टान भायर मारले. तिगांयच्या अंतरीम जामिना खातीर तांच्या आदोगादान आर्ग्युमेंट घालो तो असो. तिगांयच्या जामीन अर्जाची सुनावणी लांबणेर पडटा कारण खुबशे जाण जामिना आड अर्जाचेर अर्ज घालीत आसात. मुख्य जामीन अर्जाचेर निकाल लागसर तिगांकूय अंतरीम जामीन दिवचो. बाळू, चेतन आणि अकबर मुल्लाक जामिनार सोडले जाल्यार ते चौकशेन मेतेर जातले म्हूण सांगून हायकोर्टान तांकां अंतरीम जामिनाक न्हयकार दिलो. मात हायकोर्टान जेएमएफसीक तिगांयचे जामीन अर्ज बेगोबेग तडीक लावचे म्हूण सांगला. पुलीस रिमांडा आड अर्जान तिगांयचो आर्ग्युमेंट हो. सीआरपीसीच्या कलम 41च्या अंतर्गत पुलिसांनी अटक करपाचे कारण रिकॉर्ड करपाचे असता. पुलिसांनी ते केल्ले ना. पुलिसांनी सगळी कलमां पाळून तिगांकूय अटक केला म्हणून केस पेपर पळयल्या उपरांत कोर्टान सांगले. हायकोर्टान दोन्ही अर्ज भायर मारता म्हणून सांगिल्ल्यान तिगांयनी अर्ज फाटीं घेतले. आता बाळू, चेतन आणि अकबर मुल्लाच्या जामीन अर्जाचेर बुधवारा सुनावणेचेर सगळ्यांचे लक्ष. बीसीसीआयचो 3.87 कोटीचो फंड तांणी भायल्या भायर कड्डिलो म्हणून तिगांचेरूय आरोप आसा. तातूंत आदलो रणजी प्लेयर प्रभुदेसायान 2008 सुमार 6 कोटीच्या आनीक एका स्कॅमाक तिगांयचो हात आसुये म्हणून पुलीस कंप्लेन केल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेवया एक विराम.